how to make Goa roads safer, to reduce the fatalities by setting definite goals for every traffic circle. हर ट्रैफिक सर्कल का अपना रोड सेफ्टी प्लान होना चाहिए और उसके ऊपर में बिल्कुल टारगेट्स है कि जो हमारी गोवा में पर एनम लगभग 300 रोड फैटेलिटीज है, हाउ ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स वी कैन रिड्यूस देम बाय सब्सटेंशियल मार्जिन। दूसरा है जो कंजेशन है, जहां जहां पे जिन स्पॉट्स के ऊपर उस कंजेशन को कम करना। तो पूरा ट्रैफिक का जो टोटल फोकस और ट्रैफिक पुलिस का गोल है वो इन्हीं दोनों एक्टिविटीज के अराउंड चल रहा है, फैटेलिटीज कम करने का और कंजेशन कम करने के लिए। बाकी जो इसके अलावा अगर कोई एक्टिविटीज है तो उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन गियर अप द एंटायर एक्टिविटीज ऑफ ट्रैफिक टुवर्ड्स दीज टू ऑब्जेक्टिव्स, उसके ऊपर फोकस है। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी ये हम लोगों ने इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू किया, जिसका आज एग्जाम्पल है ऑनरेबल सीएम साहब ने उद्घाटन किया है ट्रैफिक कंजेशन सेंटर का। और आगे आने वाले दिनों में भी ये इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी पे कंटिन्यूस काम करेंगे हम लोग, और कैसे ह्यूमन इंटरवेंशन को ट्रैफिक मैनेजमेंट में कम कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस को बढ़ा सकते हैं, ताकि गोवा के ट्रैफिक मैनेजमेंट को हम लोग फ्यूचर रेडी कर सकें। इस पे सारा फोकस है। थैंक यू सर, आपके आने से हम लोगों का हौसला बढ़ा है। इनॉग्रेशन ऑफ द ट्रॅफिक रिस्पॉन्स एंड कंजेशन कंट्रोल सेंटर हाच्या इनॉग्रेशना खातीर हांव हंगासर आयलो। आमच्यामध्ये असतात आमचे डीजीपी मिस्टर अरुण कुमार, आयजीपी, त्याचबरोबर डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट, एसपी ट्रॅफिक आणि रेस्ट ऑल म्हणजे स्टाफ, त्याचबरोबर सोशल इन्फ्लुएन्सर। तांचे सगळ्यांचे सोशल इन्फ्लुएन्सर आहात, तांचे सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत करता। आज आम्ही ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाच्या वतीन 2 गजाली केल्या। एक ट्रॅक या सिस्टमीचे इनॉग्रेशन केलं, ट्रॅक विच इज ट्रॅफिक रिस्पॉन्स अँड कंजेशन कंट्रोल, विच ऑल ओव्हर द गोवा ट्रॅफिक कशें कंट्रोल करप हे आम्ही आमच्या सेंट्रलाइज्ड ट्रॅफिक कंट्रोल मॅनेजमेंट सेंटरांतल्यान आमी हें करपाक शकतले, विच इज अंडर 3 सिस्टम। एक गुगल रोड मॅप, खंयसर कंजेशन सध्या आसा ते पळोवन मॅन्युअली प्रॅक्टिकली थंयसल्या पीआयक फोन करून ते मॅनेज करप, तातूंतल्यान पण आणि ते अजूनही बी वॉट एवर द सजेशन जर ताका दिवपाक जाय आसत जाल्यार त्यो सजेशन दिवन ते ट्रॅफिक मॅनेजमेंट करप। दुसरी गजाल म्हणजे आमकां एनीवन ट्वीट किंवा जो फोन करून सांगता किंवा मिडियांतल्यान सोशल मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टोटल कंटिन्युअसली मॉनिटरिंग किंवा सिग्नल मॉनिटरिंग फ्रॉम अवर सिस्टम फ्रॉम दीस ऑफिस, ओके, ताजे वयल्यान पुराय गोंयांतल्या ट्रॅफिकाचेर कंट्रोल उरतलो। तिसरो ऑन द 102, 100, 101 हे फोन कॉल्स आसा हाज्या वयल्यान कंट्रोल घेवन थंयसर आमी कंट्रोल स्टाफ मॉनिटर करून धाडप आणि ट्रॅफिक कंट्रोल मॅनेजमेंट दवरप। इन लॉंग रन एक्सिडंट प्रो झोन जर आसत जाल्यार ते एक्सिडंट प्रो झोन कशें काडप हातूंतल्यानूच आपल्याक ते शक्य जातलें। म्हणजे आमी हे सेंटर जे आसा आयचे हे एडवान्स सेंटर फॉर द रोड सेफ्टी अँड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट एनहान्सिंग फॉर द क्वॉलिटी ऑफ लायफ ऑफ गोवन हाज्या खातीर आमी सुरवात केल्ली आसा। गोंयांत वाडटे ट्रॅफिक जर पळयत आनी वाडट्यो म्हणजे ट्युरिस्ट ट्रॅफिक आसाच आसा, पण त्याच बरोबर गोंयकारांच्यो व्हेकल एकट्याच्या घरांत 4-4 गाडयो आसा, एक 4 व्हिलर जाल्यार 2-2 किंवा 3-3 टू व्हिलर आसात आणि प्रत्येक जण कोणूच बसीन वचूंक पळयना, बस आसतानाय वचूंक पळयना आणि प्रत्येक जण सेपरेट गाडी घेवन पळयता। म्हाजी तर सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा ज्याच्या जाग्यार पब्लीक ट्रान्सपोर्ट अवेलेबल आसा पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम यूज करचे। आमी कदंबा म्हण, म्हाजी बस म्हण, प्रायवेट हातूंतल्यान की जाता तितको पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज करपाची सुरवात केल्या। म्हणून इवन दो लोक टॅक्सीनी सुद्धा आता ट्रॅव्हल करपाक लागले, जेणे करून ट्रॅफिक कंजेशन कमी जातले। म्हणून टॅक्सी सवाय जावपाची मातशी गरज आसा, लोक टॅक्सींतल्यानूय ट्रॅव्हल करपाक लागतले। इफेक्टिव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सर्क्युलर फॉर द सेव्हिंग ऑफ लायफ, रिड्युसिंग द ट्रॅव्हल टायम, कटिंग डाऊन ऑफ द पोल्युशन आणि एन्श्युरिंग द सेफर रोड हे आम्ही कंटिन्युअसली करूंक लागला। हांव कंटिन्युअसली म्हणजे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट आणि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हे हातूंतल्यान कंटिन्युअसली आमी एक्सिडंट कमी कशे जावचे हाज्या खातीर कंटिन्युअसली वर्किंग करीत आसा आणि ताजोच पार्ट म्हणून आज आमी ट्रॅक ऑफ सिस्टम जे आसा ते आमच्या हातूंतल्यान सुरवात केली। ह्या सेंटराचो इम्पॅक्ट जो आसा पयलीं रियल टायम ट्रॅफिक मॉनिटर जातले, स्विफ्ट इन्सिडंट रिस्पॉन्स अँड प्रोएक्टिव्ह कंजेशन मॅनेजमेंट आणि डेटा ड्रिवन डिसिजन मेकिंग जे आसा पयलीं ह्या ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सेंटरांतल्यान जातले। आमी जशें म्हणटा इट इज एन टेस्टमेंट टू अवर कमिटमेंट फॉर लिव्हरेजिंग द टेक्नॉलॉजी टू द स्टेट प्रोग्रेस। टेक्नॉलॉजीचो खूप चडांत चड उपयोग करून आमी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट करपाक सुद्दां हाचो खूप बऱ्या पद्दतीन उपयोग करपाक शकतले। सदोदीत पळयता आमी रोड सेफ्टी फॉर द सिटीजन वेलबिंग हाज्या खातीर आमची टॉप प्रायोरिटी जी आसा पळय ती आसतली।
Government is always committed to improving the road safety by fast-tracking the road engineering proposals. वेगवेगळी रोड इंजिनियरिंग प्रपोजल आम्ही फास्ट ट्रॅक करपाक घेतला जेणेकरून तितूंतल्यान रोड इंजिनियरिंग व्यवस्थित जातलें. फोकस ऑन एनहेन्सिंग द इन्फ्रास्ट्रक्चर टू मेक द रोड्स सेफर एंड मोर एफिशियंट. ताज्या उपरांत आमचो ट्राफीक पुलीस सेल जो आसा पळय न्ही हो चडांत चड म्हणजे इट इज एन मोर डिसिप्लीन आनी द रोड डिसिप्लीन कशा पद्दतीन जावचो. सो टू डू द कमांडेबल वर्क इन दीस सेक्टर आमी हो प्रोजेक्ट जो आसा पळय हो फूल फ्लेज आमी तसो पळोवंक वचत जाल्यार इन बिल्ड आमच्या एसपी ट्राफीक आनी विदीन द डिपार्टमेंट ही सिस्टम पुराय तयार केल्या. हांव सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर तुमी पळयलें आसतलें गोंयांतले नावाजलेले सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर हांच्या कडल्यान आमी अवेरनेस कॅम्पेन घडोवन हाडली. तातूंतल्यान 4 ते 5 रिल्स जी तयार करून घेतल्या साद्या सोप्या आनी सुटसुटीत कोंकणी भाशेंतल्यान जेणेकरून ती गोंयकारांक कळची आनी आपलो जीव धोक्यात घालचो न्ही. प्रत्येक फावटी आमी जर पळयत एक्सिडेंटान मरपी जर वर्साचो आंकडो काडीत जाल्यार वर्साचो आंकडो नॉट लेस दॅन 365. आमी म्हणटाले की कोविडान डेली एक मेलो काय हाय जातले. हांगा दिसाक एक मरता कमीत कमी आनी रोड एक्सिडेंटान मरता. 50% पेक्षा चड एक्सिडेंट हे सेल्फ एक्सिडेंटान आनी हातूंतलेय बी इट इज बिकॉज ऑफ ड्रंकन. ओके स्वता पियोन गाडी चलयता म्हणून मरता. आमकां कळपा खातीर म्हणजे पयर मांडवीच्या पुलार जेणी 2 लेबरांक उडयलो ताच्या घरची म्हाज्या कडेन येता ताका बेल दिवंक. हांव खोटें सांगना म्हणजे म्हाका सांग ते मेले तेंचें कांयच ना आनी हेका बेल दी म्हणून सांगपाक लोक येता. तेज्या बाटलेन तेज्या गाडयेन म्हाका दिसता 4 सोन्याच्यो बाटल्यो मेळ्ळ्यो तेज्या स्वता गाडी चलयता आसतना आनी तो फूल टायट आशिल्लो आनी रस्त्यार आमचे लेबर काम करताले त्या लेबराची डेथ जाली. म्हणजे ही परिस्थिती आहा गोंयकारांनी. म्हाका दिसता आतां तरी जे पियोन गाडी चलयतात तेंच्यांनी सुदारपाची गरज आसा. ओके आपल्या घरा कडल्या पेक्षा लोक रस्त्यार जे आसा पळय न्ही तेय बी म्हणजे तेंचोय जीव तांकां म्हत्वाचो आसा. म्हणून जो ड्रंकन ड्रायव्ह जो सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरांनी जो व्हिडिओ केलो आनी बाकीचे सगळे व्हिडिओ केले त्या सगळ्या सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता आनी तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता. ताचे आज आमी एप्रिशिएटूय करता की खूब बऱ्या पद्दतीचे व्हिडिओज तेंच्यांनी काडल्या. म्हणजे निदान गोंयकारांक आतां ही तरी भाशा कळची कारण पुलिसांची भाशा कळना पूण आमी सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरांक हाडला तांची भाशा तांकां कळची अशें म्हाका दिसता. आनी आमी जर इतकें केलें जाल्यार गोंयांतले एक्सिडेंट हे आमी कमी करपाक शकतले. परत एकदां हांव सांगता की म्हणजे असो खरें हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता आमचो DGP, IGP आनी SP ट्राफीक आनी बाकीची जी पुराय टीम जेंच्यांनी ट्रॅक सिस्टम जी लॉन्च केली आयज ताच्या खातीरूय बी आनी त्याच बरोबर रील मेकिंग जे सगळे आसा गोंय सरकारच्या वतीन तांकां एप्रिशिएट केलां. तांच्यांनी आपली बाकीची रिलां करता करता तांच्या तकलेन गोंयांतले वेगवेगळे इश्यूज येता आसत जाल्यार ताजेरूय करची. आज तुमी पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन दिल्यार फाल्यां यू कॅन वर्क वीथ अवर इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट. गोंयचे प्रोग्राम लोकां कडेन पावोवपा खातीर इन्फॉर्मेशन एंड टॅक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट हे आमचे अशें डिपार्टमेंट आसा जेच्या मार्फत तुमी वेगवेगळ्यो स्किमी वेगवेगळ्यो येवजण्यो लोकां मार्फत पावोवंक शकता. त्योय तुमी पावोवच्यो. आमचें सरकार हे अंत्योदय तत्वाचेर काम करता. अंत्योदय तत्वाचेर म्हणजे समाजातलो शेवटचो मनीस जो सरकाराच्या एके येवजणे पासून वंचीत उरचो न्ही. कोणाच्याच घरात लायट ना, उदक ना, टॉयलेट ना, जेचे लिगल घर आहा तेज्या हांव इल्लिगलाच्यो गजाली सांगना तेज्या घरात ह्यो सगळ्यो गजाली मेळच्यो म्हणून आमचें सरकार काम करता. म्हाका दिसता तुमी आमच्या बरोबर काम केलें जाल्यार आनीकूय खूब मोठ्या प्रमाणात आमी सगळे जाण पावोवपाक शकतले. हांव परत एकदां म्हणजे आमच्या ह्या इनिशिएटिव्हच्या बद्दल म्हणजे पुराय डिपार्टमेंटाक कॉंग्रॅच्युलेट करता. खूब खूब धन्यवाद. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.